आमच्या हायकोर्टा डायरेक्शना प्रमाणे आमची तांकां ओन्ली 7 दीस परमिशन दिली कडेन कळ्ळें न्ही. 7 दिसांची परमिशन ते म्हणटाले आमकां ना गोंयांत पणजे खंय तांकां 10 दीस दिता, वास्को खंय तांकां 10 दीस परमिशन दिता. ते म्हणटा PDA कडेन कोण ते जायंट बील घालांनी थोडी स्टॉल्स आयल्या तांकां PDA आनी 3 दीस ऑर्डर वाडून दिल्या. हांवें तांकां सांगलां PDA प्रॉपर्टी ओनर म्युन्सिपालिटी न्ही, PDAची प्रॉपर्टी ओनर. आमी हायकोर्टाचे टर्म्स एंड कंडिशन्स आसा पळय ताजे भायर म्युन्सिपालिटी वचूं शकना. हांव म्हज्या खंयच्याच स्टाफाक त्रासाकय घालपाक सोदना आनी आमी हायकोर्टाची ऑर्डर मोडपाकय शकना. म्हणजे हायकोर्टा ऑर्डरीचे आमी हें करूं शकना. सो वी आर गोईंग एज पर द स्ट्रिक्टली हायकोर्ट ऑर्डर. हांवें तांकां सांगलां तुमी कितें आसा तें पळया. तांची एक म्हाका एक टॅक्निकल पॉयंट म्हाका समजलो म्हणटा ते कितें म्हणटा वास्को तांकां 10 दीस दिता, पणजे तांकां 10 दीस दिता, बाकी आनी 2 कडेन प्लेसीस ते फेस्त तांकां ऑफिशियली 10 दीस परमिशन आसता. फक्त मडगांव म्युन्सिपालिटीक म्हणटा ते 7 दीस आसा. ते हांवें म्हज्या एडवोकेटाकी सांगलां हांवें कशी कायद्याची दृश्टी कशी आसा अशें पळय की आमी हायकोर्टाक बी ऑनरेबल हायकोर्टाक रिक्वेस्ट करून युनियनसिबली सगळ्या 10 दीस करता अशें करपा मेळटा. म्हज्या एडवोकेटाक रिक्वेस्ट केल्या तशें कितें तरी रिक्वेस्ट करून करपा मेळटा पळय. पूण हायकोर्टाचे टर्म्स आमी पळय हायकोर्टान सांगिल्ल्या प्रमाणे टॉयलेट्स, CCTV कॅमेरा, मेडिकल टीम, फायराची टीम सगळे थंय डेप्यूट कंटिन्यूअस आसता. प्लस म्हजो स्टाफ 24 तास म्हणजे कंटिन्युअसली थंय मॉनिटर करतालो. सगळ्या MIAक हांवें 4 MIAक थंय डेप्यूट केले कडेन आनी बऱ्यांतले बरी सगळी फॅसिलिटी पळय सगळे ते फेस्त करता म्हणून ताणीच म्हणलां सारकें मरे रफीक तुमी ताणीच म्हणलां सगळें बेस्ट फॅसिलिटी दिवन हांवें फेस्त केला अशें.